पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डच्या आजच्या जरा हटकेच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आयल्या पर्वरी हांगासर आशिल्ल्या गोवा सायन्स सेंटरच्या हॉलान आजचो भाग आमी खेळटली। प्रत्येक भागान जेन्ना हांव तुमचे कडेन येता तुमकां मेळटा तेन्ना तुमचे कडेन कितें गजाल्यो मारच्यो हो प्रश्न पडटा। खरें म्हळ्यार बायलेंक आमकां हो प्रश्न पडपाक जायना, पण केन्ना केन्ना चड उलयली काय ना विचार येता की आरे आज कितें उलोवया। आमी प्रत्येक इश्टिणींक मेळटा, तांचे कडेन आमकां खूब कितें शिकपाक मेळटा, तांचो वेगवेगळो स्वभाव आमी पळयतात आनी खरेंच एक वेगळे तरेचे नाते तुमचे कडेन जोडले वता। आजूय अशीच खूब मजा करुया, असेच खूबशे प्रश्न खूबशे खेळ आमी तुमच्या खातीर घेवन आयला। पण एक ल्हानसो कोट तुमचे बरोबर शेअर करनसो दिसता। आमी सदांच बायले बद्दल खूबशे वेगवेगळे डेफिनेशन्स दिता आनी आज वाचता असोच एक वेगळोसो कोट वाचलो हांवें। बायल ही अशी व्याख्या आसा जी कोणाक केन्ना समजली ना, कोणाक केन्ना कळ्ळी ना आनी केन्ना कोणाक जाणवली ना। खरेंच अशेंच आसा न्ही? तर आज पळोवया की आज आमकां वेगवेगळ्या वाठारांतली वेगवेगळ्या क्षेत्रांतली आमकां बायलां मेळटा, तांचे बरोबर आमी कितें उलयता, कितें मजा येता ती पळयत रावा आजचो भाग। पळयत रावात पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डचो आजचो भाग। नमस्कार, हांव पुजा लालजी पागी, पर्वरी रावता आणि म्हणजे हांगासर म्हजे 8 ग्रूप आसा बचत गटाचे। तेतूंतले 4 बचत गटाच्या थ्रू हो कार्यक्रम जाता आमचो आणि ते सगळे आमचे 4 ग्रूप म्हणजे पयलीं आमी हो कार्यक्रम पयलीं केल्लो जरा हटकेचो आणि आता बी पयलीं केल्लो तो हांवें 4 ग्रुपाच्या घेवन केल्लो आणि आतांचे जे ग्रुपाचे आसा ते ग्रुपाची नांवां अशीं आसा की ब्रह्मांड शक्ती सेल्फ हेल्प ग्रूप आणि विश्वशक्ती सेल्फ हेल्प ग्रूप, म्हाळसा शक्ती सेल्फ हेल्प ग्रूप आणि आदिशक्ती सेल्फ हेल्प ग्रूप। सगळ्यांच्या हातून शक्ती लायला की सगळी बायलां आसा ती सगळी एक जावन फुडें कितें कार्यक्रम म्हणजे कितें हें करपाक जाय आपल्या स्वता खातीर आणि तेंच्यांनी फुडें सरपाचें आणि म्हणजे कितें अशें आपले आतां सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणजे आमच्या ग्रुपांसून पयलींचे जे 4 ग्रूप आशिल्ले शिवशक्ती, साई शक्ती, दुर्गा शक्ती, समर्थ शक्ती, त्या ग्रुपांसून आमी कितें एक्टिविटीज करता। आतां हे न्यूज ग्रूप जाल्लेले आसा आणि 5 म्हयनेच जाल्लेले आसा, पूण तेंच्यांनी सुद्दां अशें फुडें सरचें त्या खातीर हो आणि आमी सगळ्यांच्या वतीन म्हणजे ब्रह्मांड शक्ती, विश्वशक्ती आनी म्हाळसा शक्ती आनी आदिशक्ती ह्या ग्रुपाच्या वतीन आमी मॅडम सारिका शिरोडकराची आमी स्वागत करता। हो जो कार्यक्रम आसा तो सगळ्यांनी एन्जॉय करपाचे आणि सगळ्या पार्टिसिपेटांनी म्हणजे सगळी जी आमची ग्रुपचे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी एन्जॉय करपाचें अशें हांव मागतां। मॅडम पुजा पागी, आतां सारिका मॅडमाचे बऱ्या दबाज्यान स्वागत केल्लें आसा। तर हांव पुजा मॅडमा बद्दल 1-2 शब्द म्हाज्या मनांतले सांगूंक हांगा सोदतां। मॅडम पुजा पागी हांच्या फुडारपणा खाला 8 ग्रूप तयार जाल्ले आसात आणि हे 8 ग्रूप तयार जावप म्हणजे अशें सोंपें काम न्हय। तर हे काम पुजा सारकिल्लेच मनीस करूंक शकता आणि ताणें तें करून दाखयलां। आतां पर्यंत तेंच्या फुडारपणा खाला हे 8 जे ग्रूप तयार जाल्यात तितूंतले 4 ग्रुपांचे बायलां जी नटून थटून हांगा तयार जावन आयिल्ली आसा आणि जरा हटके कार्यक्रमान भाग घेवपाची आसा। तर हे सगळें श्रेय हांव पुजा मॅडमीक दिता, कारण तांचें कशें आसा तर ती हे सगळें करूंक शकता तेंचो स्वभावाक लागून, तेंचो जो मनमेळावू स्वभाव आसा ताका लागून ते हे करूंक शकता। दर एका ग्रुपान जवळ जवळ 12 ते 13 अस्तुरे आसता। तर हे अशे 8 ग्रूप तांणी तयार केल्ले आसा। तर हे येदे व्हडलो जो कुटुंब आसा तो तांणी तयार केला आणि हे सहज कोणाकूय शक्य जायना, कारण तेंच्या कडेन मनशां जोडपाची जी कला आसा आणि तांकां एकठांय दवरून कशें फुडें वचप आणि कशें तेंचे कडेन बरे भशेन उलोवप, वेवस्थीत उलोवप, कोणाचें मन दुखयनासतना हे सगळें बेस बरें आमच्या पुजा मॅडमीक कळटा आणि ताकाच लागून ताणें हें व्हडलें कुटुंब तयार केलां आणि अशेंच तेंचें हें कुटुंब वाडत
रावूं अशें हांव देवा कडेन मागणी करतां. आनी तेंच्यांनी हें जें ल्हानशें रोंप लायलां तेचें वटवृक्ष करपा खातीर आमी सगळीं बायलां तेच्या बरोबर रावपाक जाय. हें इतलेंच सांगून हांव तेंच्या बद्दल हे 2 उतरां सोंपयतां. पंचामृत राईचे CA सेक्रेटरी आसात ते तेंच्यांनी मातशें माचयेर येवचें. आमच्या 4 ग्रुपाच्या वतीन म्हणजे ब्रह्मांड शक्ती, विश्वशक्ती, आदिशक्ती आणि महासाशक्ती या ग्रुपाच्या वतीन आम्ही एक धाकटेशे छोटेशे गिफ्ट दिवन मॅडमीक आम्ही आभार सुद्धा मानता. जराडकेच्या आजच्या भागात हांगा जमिल्ल्या सगळ्या शक्तींक म्हणजे सगळ्या स्त्री शक्तींक परत एक फावटी येवकार. खरेंच हांगासर जेन्ना ती अनाउन्स करताली की हांगासर वेगवेगळे ग्रूप आसा, वेगवेगळ्या ग्रुपांनी इतल्यो इतल्यो बायलो आसा आनी बायलांक सांबाळपाक कितलें कठीण, खरेंच कठीण आसा न्ही मातशें कितलें कठीण आसा तें सांगता. आमी प्रत्येक भागान खुबशे बायलांक मेळटा पण खरेंच सांगता आजून तरी अशी केन्नाच कठीण परिस्थिती येवंक ना. खूब हासत खेळत सगळे कार्यक्रम जशेच फुडें सरतात आनी तांच्या मदले आशिल्लो तो उत्साह आनी तांची ती उमेद पळोवन खरेंच खूब बरें दिसता. अशें दिसता की प्रत्येक कार्यक्रमांत तांच्या खातीर कितें तरी नवीन घेवन येवचें आनी अशेंच तांची भुरगेपणां भायर काडची म्हणून. तर आजूय अशीच खूब मजा करुया आनी एक तर पळोवंक शकता की आज इतली बायलां सुंदर न्हेसून आयिल्ली आसा आनी न्हेसपाक प्रत्येक बायलेक आवडटा. सो आज आमी पळोवंक शकता एका पेक्षा एक आनी लक्ष अर्धे कॅमेऱ्याचेर आसतले, अर्धे एकामेकांच्या साडयांचेर आसतले. आज कोण साडी बरी न्हेसून आयला. खरें म्हणल्यार जेन्ना हांवूय एंटर केलें सगळ्यांनी म्हणलें हा साडी बरी दिसता. सो सांगन दिसता की ही साडी जी हांव न्हेसला ही आमकां मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव हांच्यांनी आमकां हांगासर वॉर्डरोब हो दिल्लो आसा. आनी तुमकांय जर अशी वरायटी ऑफ साडीज जाय जाल्यार जेन्ना तुमी बेळगांव वतली तेन्ना तुमी अश्योच बऱ्यो बऱ्यो साडयो घेवंक शकता. सो हे जाले आमचे साडयांच्यो गजाल्यो. बायल्यो म्हणल्यो काय आमकां खुबश्यो गजाल्यो मारपाकूच जाय आनी आमी गजाल्यो करीत आसता. टॉपिकची आमकां कांय गरजूच लागना. खंयच्याय टॉपिकचेर आमी भरपूर उलोवंक शकता, हय काय ना. प्रत्येक बायले बरोबर हांगासर एक तिचें स्वप्न जोडिल्लें आसा. सो आज आमी पळोवया की प्रत्येक बायलेचे म्हणजे प्रत्येक हांगासर जमिल्ल्याचे वेगवेगळे स्वप्न कितें आसा ते कितें ते नवीन करपाक आमी प्रयत्न करता. सो आज आमी हिका पयलीं विचारया तुजें स्वप्न कितें, पयलीं जें आशिल्लें लग्ना पयलीं तें आजुनूय स्वप्न आसा? सेम. कितें आय एम व्हेरी हॅपी ऑफ माय लायफ. स्वप्न कितें तुजें, कितें करपाची उमेद आशिल्ली लग्ना पयलीं जी तुका दिसता की आजून तरी पुरी जावंक ना? म्हणजे ॲक्च्युली सगळी जाली कशी दिसतं मला. जाली कशी हय दिसता? हय. अरे वा, खूपच लकी. तर बरें तुमी सांगा. म्हजें स्वप्न आसलेलें खंयच्या तरी एका ब्युटी कॉन्टेस्टांत पार्ट घेवचो. तो म्हाजो स्वप्न पूर्ण जाल्लेलें आसा. जालो? हय. अरे वा, नायस. ओके आनी बरें तुजें सांग. हांव सांगा नाही. सांगिना आतां मागीर सांगता कितें आमकां. माझी एक इच्छा आसलेली की म्हाका एक ग्रुपान शामील जावपाचें आशिल्लें. ग्रुपान जालें. कितें आमचें पळय स्वप्नां तरी पळया, बायलांची लेवल ऑफ स्वप्नां पळया. ओके तुजें स्वप्न कितें आसा किंवा कितें आशिल्लें तें पुरें जालें? माझे स्वप्न हांव स्वता कार घेवन कार चलोवपाक जाय. पण अजूनही जावना पण जातले. हांव शिकपाक स्टार्ट केलें मगो. हय. बायक तरी चलयता? हय. बरें. आतां स्वप्नां एकामेकाक विचारून सांगतली. बरें तूं सांग. म्हाका अशें दिसता की सदांच कितें ना कितें करीत रावचें. म्हणजे एकूच अशें स्वप्ना फाटल्यान धांवचें न्ही, म्हणजे दुसरें दुसरें कितें तरी करीत रावचें अशें दिसता. अरे वा, तरी कितें केलें? करता चालू आसा. ओके सो वेगवेगळ्या स्वभावाची बायल्यो वेगवेगळी स्वप्नां. खरें म्हणल्यार स्वप्नां खूब आसतात. केन्ना केन्ना ती पुरी जाता, केन्ना केन्ना ती पुरी जायनात. खुबशीं बायलां हांगासर आसा. सगळ्यांत बेस्ट हांगासर पदां म्हणपाक कोणाक येता? यो यो चल एक तुज्या बऱ्याशा पदांतल्यान आमी सुरवात करुया. मेरे नैना सावन बाधो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा. बात पुरानी है एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले. वाव ते परफॉर्मन्स दिता. हां
केन्नाच दिवंक ना परफॉर्मन्स करूंक ना केलं तशें गाणें सिंगींग कॉम्पिटिशनाक खूपच सुंदर आणि म्हाका दिसता तिच्या ह्या सुंदर टॅलंटा खातीर आमी तिका कितें तरी दिवपाक जाय. शिल्पा नागवेकरच्या ह्या सुंदर अशा टॅलंटा खातीर तांकां मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड, गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो वॉटर पार्क, तांचे कडल्यान एक डिस्कावंट वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि कोण यो सध्या आषाढीची वारी चालू हा त्या खातीर एक पांडुरंगाच्या चरणी म्हजो एक अभंग. अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. खरेंच एक हांगा टॅलंट पळोवपाक मेळटा, इतले सुंदर टॅलंट. आनी एक बरो टॅलंट आमच्या मदीं आसा प्रार्थना, आनी ताका मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान हो डिस्कावंट वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके आनी कोण चान्न्याचे राती माडाचे सावलेन सारल्या सोबीत माडार, हातान घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर तालार. चान्न्याचे राती माडाचे सावलेन सारल्या सोबीत माडार, हातान घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर तालार. सगळ्या व्हेरायटीची सॉंगां आमकां आयकपाक मेळटा हांगासर. ओके सो आनी एक टॅलंट आनी रेशमा चोपडेकर हांकां मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्कावंट वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके म्हाका सांगा भरपूर टॅलंट आसले आनी सगळ्यांकूच उमेद आसली की कितें ना कितें म्हणून दाखोवचें, कितें ना कितें करपाचें. फुडें आमी करयाच खूब कितें गजाल्यो. तेजे पयलीं सुरवात करुया आमच्या आजच्या पयल्या रावंडाक, जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड. फुगोट्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता. 5 स्पर्धक म्हाज्या बरोबर आसा. नांव सांगा. निशा चारी. माझे नाव रचना जयराम सावंत. मिसेस दीपा तळकर. सौभाग्यवती अनुराधा अजित मळगावकर. मिसेस अश्विनी नाईक. ओके ही आली आमची 5 स्पर्धक. आणि प्रश्न सारको आयकात. उत्तर येता जाल्यार कितें करपाक जाय. पिक्चरां सगळ्यांना पळयता. फाटल्याच्यान एक मुवी रिलीज जाल्लो 83 आनी त्या मुवीन कपिल देव हांची भुमिका खंयच्या हिरोन केल्ली. येता ताळी मारा फटाफट. रणबीर सिंग. सारकें मगे टाळ्यो मारा मागीर तर. पहिल्या प्रश्नाचें उत्तर निशान सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, पुणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके फुडलो प्रश्न सारको आयकात. क्रोमा आयकला सगळ्यांनी. क्रोमा क्रोमा हो खंयच्या कंपनीचो ब्रँड. टाटा. सारकें उत्तर. अनुराधान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू मॅम. साऊथ गोवा MP चे नाव. टाळी मारा. डिस्कशन नाका. तिका येना खंय. तोंडाचेर आसा नाव खंय पण तिका नाव येना खंय. वालारीस. श्रीपाद नाईक. चुकले. खरं खरं कॅप्टन डिसो आखिले. लागी पोल्या कॅप्टन आसा त्याचें नाव जरा कठीण आसा. फ्रांसिसो विनिटो फर्नांडीस. लागी पावल्या खूप लागी पावल्या पण सारखे आन्सर जाय न्ही. ही आनी म्हणटा पळय नांव मातशें कठीण आसपाक जाय नासलें खंय.
कॅप्टन लोरिया फर्नांडीस. वेरिटो फर्नांडीस. कॅप्टन वेरिटो फर्नांडीस. मोठ्यान ताळयो जावनी. पूजान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. म्हाका सास टंग ट्विस्टर घेवपाची गरज ना आमकां. ऑलरेडी सगळ्याचें नांव घेवन टंग ट्विस्ट जाल्या. ओके, फुडलो प्रश्न. म्हण हांव तुमकां सांगचें ना, सिट्युएशन तुमकां सांगतलें, तुमी खंयची म्हण घेवपाची तें सांगपाक जाय. ओके. दोनाय वटेन जेन्ना अडचणीचो प्रसंग आसता तेन्ना आमी खंयची म्हण म्हणटात. दोनाय सायडीन अडचण, हेवटेन आनी तेवटेनय. तातूंत दिला आनी तुका. इकडे आड तिकडे वीर. अश्विनीन उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. शेवटचो प्रश्न. कोणाच्या गाडयेक नंबर प्लेट आसना? प्रेसिडेंट. जे आन्सर घेऊया. सायकल. कोणाच्या गाडयेक नंबर प्लेट आसना म्हणल्यार तुका हांवें हांगा सायकली पळोवन ताका सायकल दिसली दिसता. आनी कोणाडे आसा? ॲम्ब्युलन्स. बैलगाडी. बैलगाडी खंय? उत्तर आसा प्रेसिडेंटच्या गाडयेक नंबर प्लेट आसना. उत्तर हांगा सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो जावनी. पूजान उत्तर सारकें दिलें आनी पूजाक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. आमचो फुगड्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. घेवया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड. पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड. कभी हा कभी ना. पार्टिसिपंट रेडी आसा, प्रायज रेडी आसा. सुरवात करूया तुमच्या पासून आनी टायम आसतलो तुमकां 40 सेकंदाचो. रूल सगळ्यांक खबर आसा. शिल्पा नागवेकर. ओके शिल्पा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. शिल्पा, कितें गो थीम आशिल्लो नथ घालपाची? हय. नाव सांग. माझे नाव बिनोदिनी पंडित. हा, बिनोदिनी पंडित. बिनोदिनी पण मातशें व्हडल्यान उलया. बिनोदिनी, तुजो टायम सुरू जाता आतां. च्या घेतली मगो? येस. आ? च्या घेतले. येस. येस, हय. नाव सांग. स्नेहा जाधव. ओके स्नेहा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्नेहा, कोंकणी उलोवपाक येता मगो? आ येता. खंय येता? कोंकणी उलोव. हांगाच रावता? हा, हांगा रावता. हो म्हणलें तेणें. हो हो हा काय ना. माझे नाव रेश्मा चोपडेकर. ओके रेश्मा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. रेश्मा, पदां बरी म्हणटा मगो. क्लासीक वताले? म्हणटा. क्लासीक वताले? वताले. केन्ना आदी? आदी. लग्ना पयलीं? लग्ना पयलीं. आतां वचना? आता वचना. माझें नाव वैष्णवी. दिव्या पार्सेकर. ओके दिव्या, तुजो टायम सुरू जाता आतां. दिव्या, नाव विसरलें? हा, खंय रावता गो? बेतीन. बेतीन साकून येयला? नाव सांग. मिसेस लता कासकर. ओके लता, तुजो टायम सुरू जाता आतां. लता, गरमी येता न्ही गो भरपूर? हा हा, आयकूंक येना बी? माझे नाव शोभा पिटर फर्नांडीस. शोभा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. शोभा, बरी फुलां माळा मगो. कोणे हाडून दिला गोवान? गोवान हाडून दिला. हांव आनी गोवा दोगांय गेल्ली दोगांय गेल्ली हाडपाक बाजारांत? हय. संध्या महाले म्हजें नाव. ओके संध्या, तुजो टायम सुरू जाता आतां. संध्या, पावस भरपूर न्ही गो आज? पडटा. सत्री घेवन आयला मगो? आयता. माझे नाव विनंती विजय गुरव. ओके विनंती, तुजो टायम सुरू जाता आतां. विनंती, तुय ग्रुपाचे मेंबर न्ही? आसा. खूब एक्टीव न्ही? आसा. कितें आसा गो? एक्टीव. एक्टीव आसा तूं. आनी पुजा लिडर तुमचे? आसा. बरें न्ही ते स्वभावान? बरें. आनी तुका उलोवपाक आवडटा? आवडटा. खूब उलयता कितें गो तूं? खूब उलयता. आनी पावस लागूंक ना गो येतना? व्हडलो लागला. आनी भिजूंक ना? भिजल्या. आनी णववारी कितें न्हेसूंक ना तर आज? आज ग्रीन साडी न्हेसपा सांगिल्लें म्हटल्यार कोणे गो? सगळ्यांनी न्हेसल्या. पूजा ताईन आमच्या. टीम आशिल्लो? टीम ना.
अनिता कुबल. ओके अनिता तुझो टाइम सुरू जाता आता. अनिता खेळ असे भाग घेवपाक आवडटा आवडटा. आणि देवळान बी वता मगो देवाचे बी करता मगो. वयता. खंयच्या देवळान वता? अच्छा आमचे स्वामी समर्थाच्या हय गो, शांतातुरी. हय. प्राईज नाका कोणाक? नाव सांग. संजीवनी विशाल सस्ते. ओके संजीवनी तुझो टाइम सुरू जाता आता. संजीवनी कितें गो पर्स घेऊन खंय वयता? आ आवडटा पर्स घेऊन भोंवपाक? आवडता. आ आणि कितें मॅचिंग कित्याक घेवंक ना पर्स आज? मॅचिंग आसा. आसा खंयची गो? खंयच्यान हाडल्या पर्स? फ्रेंडनी गिफ्ट दिल्या? गिफ्ट दिला. कोणे गो? फ्रेंडनी. गोवान दिवंक ना? फ्रेंडनीच दिला. हय. आणि फुलां खंयच्यान हाडली? फ्रेंडनीच आसा. अगो पावस कितलो पडटा मगो भायर गेल्ले? पावसा? फ्रेंड गेलेली. फ्रेंड खंयच्यो गो फ्रेंड येयला हांगा? पूजा. आ? पूजा. तुझो फ्रेंड? यस. वर्षा संदेश आमोणकर. वर्षा संदेश ओके वर्षा तुझो टाइम सुरू जाता आता. वर्षा कार्यक्रम केन्ना पळयला? पहिला पहिला टीव्हीचेर पळयला? मोबायलार पहिला. मोबायलाचेर आसता कित्याक दिसभर? ना ना. उषा माडी. ओके उषा तुझो टाइम सुरू जाता आता. उषा तू पद म्हणटा न्ही? नाही. मंजिरी वाटवे. ओके मंजिरी तुझो टाइम सुरू जाता आता. मंजिरी नथ घालूंक ना? घालणार होते. कित्याक घालूंक ना? आयत्यावी सापडली. मेळूंक ना? आता कडे होती. खंय दवरली तर? चाळेली? कपाटात आहे. चाळेली? आहे. स्नेहल शिंदे. हे ओके मराठी हा उलयता. स्नेहल तुझो टाइम सुरू जाता आता. स्नेहल साडी बरी दिसता मगो कलर. खंयचेर हाडली? हांगाच घेतली. बेळगांव बी वचना शॉपिंगेक? वयता केन्ना केन्ना. तू वता? केन्ना कशें वता बसीन? बसीन. हा बसीन. आणि गाडी घेवन वचना केन्ना? केन्ना केन्ना वय. तू चलयता गाडी? ना. शेवटचे पार्टिसिपंट सविता प्रकाश शेडके. ओके सविता तुझो टाइम सुरू जाता आता. सविता टेन्शन आयला न्ही भरपूर? आले. कित्याक? हा फर्स्ट टाइम येयला कार्यक्रमाक? हां फर्स्ट टाइम. ओके मोठ्यान ताळयो आनी सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर तांकां हय ना म्हणपाक जमलें ना. पण हय तेंच्या खातीर आमी एक स्पेशल कितें तरी गेम घेतली आनी तांकां प्रायज दितली. रावंड असो आसतलो. आयका आं सारको. मदीं प्रॉम्प्ट कोणें करप ना ह्या रावंडाक. फटाफट तुमकां अंताक्षरी स्टार्ट करपाक जाय. तूं स्टार्ट करतलें खंयचें एक सॉंग. चिंतपाक टायम ना. चिंतता ती आउट. लास्ट उरतली ती विनर. स्टार्ट. गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे. रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया. यारा हो यारा मिलना दोबारा जाने क्या रंग लाएगा. गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यार. आउट. गो. स्टार्ट. गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैंने तुझको. किरे किरे पास आउट. यो गो. गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल. लो आणि व्हडल्यान मातसो आवाजां. लोरी दूध की कटोरी दूध में बताशा मुन्ना करे तमाशा. शो. शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने मेरे तुम्हें चाय पे बुलाया है. हद कर दिया आपने हद कर दिया आपने. नो. नन्ना मन्ना राहे हूँ देश का सिपाही हूँ. हो. हाथों में आ गया है कल रुमाल आपका. गो फास्ट. कोयल सी तेरी बोली बोली लो लो. बोली ल. आउट आउट आउट. टाइम काडप ना. लो. लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई. ई. इश्क हुआ कैसे हुआ. ओ. आँखों ही आँखों में इशारा हो गया. यो. यादों की बारात निकली है घर से
घर से 12 पुढे पुढे दिल के द्वार रो रूप सुहाना लगता है, चांद सुहाना लगता है, मेरे आगे ओ जानम. माहिन माही मुंडेरे पे तेरे बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी हम लंग संग गो गाता रहे हो गया गो गुमनाम है कोई बदनाम है कोई. इश्क हुआ. हो गया ओके नाव ई वयल्यान सॉंग म्हण ई इमली का बूटा पेड़ी का. ओके विनर हांगासर आमकां मेळटा नाव सांग. संजीवनी विशाल सस्ते. ओके संजीवनी आता ह्या राऊंडचे विनर मोठ्यान ताळो दोनी संजीवनी खातीर. सो आजचे आमचे ह्या स्पेशल राऊंडचे विनर आता संजीवनी आणि तेका प्राइज दिवपाक आसा आमच्या मदीं नूर जे पंचामृताचे एक्झिक्युटीव आसा. मोठ्यान ताळो दोनी तेजे खातीर. आणि आमच्या ह्या विनराक मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. वापरता की ना रायस वापरता. हां वापरला. ओके थँक्यू. डान्स राऊंड आमी आजचो घेवपाक तयार आसा. पार्टिसिपंट तयार आसा. म्हाका दिसता हांकां पळोवन अशें दिसता की आज सारको धमाकेदार परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळटलो. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटलो मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. तशेंच हांगासर खुबशे एक्सायटींग प्रायजीस आसा. सो पळय आज प्रायजीस कोणाक मेळटा, कोण बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स दाखयता. ओके रेडी. खरेंच खूप धमाकेदार असा परफॉर्मन्स. म्हाका दिसता परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो दोनी सगळ्यां खातीर. हा आता सांगा रिझल्ट. आनी एक राऊंड धरुया. ओके हय डान्स राऊंडचे 4th प्राइज विनर आता शिल्पा. आणि तेका प्राइज दिवपाक आमच्या बरोबर आसा पूजा. आणि हो प्राइज स्पॉन्सर केला ब्रह्मांड शक्ती ग्रुपान. हांव रिक्वेस्ट करता पूजा आणि हो प्राइज दिवचो. 4th प्राइज विनर. 3rd प्राइज विनर आता अश्विनी. आणि अश्विनीक प्राइज दितले गार्गी. आणि गार्गी हो प्राइज स्पॉन्सर केल्लो आसा बेन्स होम स्टुडिओ पणजे हांच्यांनी. मोठ्यान ताळयो जाणी तेंचे खातीर. सविता आता आमचे 2nd प्राइज विनर. आणि हे सगळे प्राइजीस आमकां स्पॉन्सर केल्ले आसा बेन्स होम स्टुडिओ पणजे हांच्यांनी. आणि हांव रिक्वेस्ट करता सार्थक वाणी हांच्यांनी हो प्राइज दिवचो. आणि आजचे डान्स राऊंडचे विनर आता उषा. आणि उषाक मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी.
ओके, सो डान्स राउंड हांगा सोंपिल्लो आसा आनी वेळ जाला आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो राउंड खेळपाचो जो आसा आमचो चक दे राउंड. पण त्याच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra East in Karapur, Sakhalin, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़, बेलगाम. Pride of Ponda, Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो राउंड जो आसता चक दे राउंड. आनी चक दे राउंडचे विनराक मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट, पुणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट, हांचे कडेन एक स्पेशल प्रायज. ओके, सो प्रायज तुमकां मेळटलोच, पण ताच्या व्यतिरिक्त आनीकूय खूब प्रायजीस आसा आमचे कडेन. आनी पळोवया की आज मॅक्सिमम प्रायजीस कोणाक मेळटा. हय, आनी आजची गेम आसा ती अशी, तुमी हांगा पळोवंक शकता की आमी मुखार दवरला हुला हुपा रिंग. पार्टिसिपंटाक मेळटले एक बॅडमिंटन रॅकेट आनी एक शटलकॉक. आनी तुमकां करपाक जाय इतलें, तुमकां प्रत्येकाक मेळटलो एक चान्स. आनी ते शटलकॉक तुमी बॅडमिंटन रॅकेटान धरून हांगासर उडोवपाक जाय. जेंचे रिंगार वता ते विनर. सपोज टाय जाले जाल्यार परत आमकां घेवचे पडटले. ओके, ऑल द बेस्ट सगळ्यांक. रेडी, स्टार्ट. आयच्या भागातले चक दे राउंडचे विनर आता अंजली आणि अंजलीक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन.
आयच्या भागात आमी एक स्पेशल रावंड घेता आमच्या ह्या सगळ्या स्त्री शक्ती खातीर. तो म्हणल्यार सगळ्या बायलांचो आवडीचो रॅम्प वॉक रावंड. कित्याक सगळ्यांकूच न्हेसपाक आवडटा. सो त्याच निमतान ती न्हेसोन कशी मोडटा ती हांगा पळोवया. आनी जी बेस्ट हांगासर परफॉर्मन्स दाखयतली तांकां मेळटलो एक स्पेशल प्रायज. ओके. आमचो रॅम्प वॉक हे स्पेशल रावंडचो 3rd प्रायज वता रंजना हेंकां. मोठ्यान ताळो जाली रंजना. सेकंड प्रायज वता शोभा हेका. फर्स्ट प्रायज वता राणी हेंका आणि हो प्रायज तांकां स्पॉन्सर केला बेन्स होम स्टुडिओ पणजी हांच्यानी. रिक्वेस्ट करता पूजा शुभ कार्याच्या दिवशी स्त्रिया असतात हौशी. छान छान बांगड्या छुमछुम पैंजण, छान छान बांगड्या छुमछुम पैंजण. वर्षा ऋतू आला की धरती होते हासरी, वर्षा ऋतू आला की धरती होते आसरी. सारिका ताई आल्या मी होते लाजरी, सारिका ताई आल्या की मी होते लाजरी. अशोकरावांचे नाव घेते जरा हटके प्रोग्रामाच्या दिवशी. परवरी हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा ब्रह्मांड शक्ती ग्रुप, आदिशक्ती, म्हालसा शक्ती आणि विश्वशक्ती ह्या ग्रुपांक त्या सगळ्या पार्टिसिपंटांक तेंच्यांनी हांगासर आज सगळीं हांगा आयली आणि आजच्या कार्यक्रमान वांटेकार जाली. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा पूजा पागी हांकां जेंच्यांनी आज हो सगळो कार्यक्रम अरेंज केलो, सगळ्या बायलांक एकठांय हाडली आणि खरेंच एक सुंदर कार्यावळ आमच्या खातीर आज घडोवन हाडली. फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळटली तुमच्याच वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा बेगीन सर्च करात. येस बेगीन. आता तुमकां दिला न्ही टायम इतलो मागीर ती म्हणटा मोबायलूय हाडलो ना खंय. घेवया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड. पण त्याच्या पयलीं आमचो फुगड्यांचो रावंड हांगा सारखे चुकले त्या. पूजा तुझ्या खातीर येस म्हणले बेडे. गाणं म्हणायचं ना. हां अंताक्षरी ऑब्वियसली गाणं स्टार्ट. ही हिचे एक्सप्रेशन सारकी बाई खंय शिकयताली टिचर बी गे. पळय सारके गॅस केले खंयच्याले टीचर काय म्हणजे शिकयताली तशी शिकयल्ल्या भशेन शिकयताली 1 2 3 सारके. थर्ड कितें रे बाबू मम्मी बी आसा कितें हांगा. हां शशी तू अशें सेंटराक रावायचें. इतल्या पर्यंत या कितें गॅस कोणाचे पडले हांगा पर्यंत या. कोण रे सांग. हय प्रायज हाडला मरे. कोण ती शोभा काकी. आज नाही कलेक्ट करता परत आणि मला परत दी. डान्स करी आता मेकअप केल्यान चलता गो तुमचो. राव